नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मुख्य वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशी बरोबर पुराय वेंचणूक आयोग शुक्राराक गोंयांत। वेंचणूक अधिकारी, राजकीय पक्ष आनी पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा बसका। वेंचणुकेच्या तयारेचो घेतले नियाळ। प्रादेशीक आराखड्याचेर भाजपान घोडायली भूमिका। आराखडो 2021 सामकोच करचो रद्द, भाजपाची मागणी। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सोनिया गांधी गोंयांत दाखयतले काळे बावटे। मंच म्हणटा मुळावें शिक्षण इंग्लिशीन करपाचो निर्णय घेवन तिणें केला गोंयकारांचो घात। गोंयांत येवपाचो ना अधिकार। खेळामार आय लिगाच्या नवे फेरयेंत किंगफिशर ईस्ट बंगालान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाक मारले 2-1। पयली लीड घेवनय धेंपो हरले। धेंपो फाटोफाट 2 पॉयंटांनी ईस्ट बंगाल। दक्षिण विभागीय बायलांच्या 2020 सर्तींत गोंयच्या पंगडान केली जैतान सुरवात। पयले मॅचीत मारले कर्नाटकाक। बाबत फिल्डिंग, कॅच सोडूनय बॉलिंग आणि बॅटिंगेच्या नेटार जोडले जैत। आता खबरो विस्तारान। मुखेल वेंचणूक आयुक्त SY कुरेशी बरोबर पुराय वेंचणूक आयोग शुक्राराक गोंय भोंवडेर येता। दिसभराच्या कार्यावळींत आयोगाच्यो वेंचणूक अधिकारी, राजकीय पक्ष आनी पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा वेंचणुकेच्या तयारेचेर बसका जातल्यो। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण आयोगान फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकांत गोंयासयत 5 राज्यांच्यो वेंचणुको घेवपाची तयारी चलयल्या। भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त आनी तांचे हेर दोग वांगडी VS संपत आनी HS ब्रह्मा शुक्रारा गोंयांत पावतात। राज्यांतल्या वेंचणूक तयारेचो नियाळ घेवपाचें काम वेंचणूक आयोग करतलो। गोंयांतल्या सगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यां वांगडा सांजे 3 बसका जातली। त्या उपरांत 4 जिल्लो वेंचणूक अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी आनी हेरां वांगडा बसका जातली। गोंयचे मुख्य सचिव आनी पुलीस महासंचालका वांगडाय ते बसका घेतले। वेंचणूक आयोगा वांगडा उपायुक्त सुधीर त्रिपाठी गोंयांत येवपाचे आसात। प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबरांकार लौकीक शिलकार। प्रादेशीक आराखडो 2021 सामकोच रद्द करचो अशी मागणी भाजपान केल्या। फाटल्या सप्तकांत विरोधी पक्ष फुडारी पर्रीकारान आराखडो फक्त स्थगीत दवरून तातूंत सुदारणा करची म्हणून सांगिल्ले। फाटल्या 8-10 दिसांक आनीकूय खूब गजाली नदरेक आयल्यात आनी आतां तो रद्दच करप बरें अशें पक्षाचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा। 10 दिसां भितर भाजपान आपली भूमिका एकदम बदलली। विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार 10 दीस फाटीं प्रादेशीक आराखडो फकत स्थगीत दवरचो आनी मागीर तातूंत सुदारणा करची अशें म्हणटालो। आराखडो रद्द करीत रावले जाल्यार तो केन्नाच जावंक पावचो ना अशें पर्रीकारान म्हणिल्लें। मात आतां पक्षान भूमिका बदलल्या। प्रदेशाध्यक्ष पार्सेकार म्हणटा आराखडो रद्दच करप बरो। जे गोंधळ आणि घोटाळे आणि ज्या प्रकारच्यो गोष्टी माहिती लक्षात येतात वेगवेगळ्या ठिकाणांसून वेगवेगळ्या ग्रामसभांसून तातूंतसून तो अबेन्स न्ही तो स्क्रॅप करपाच्याच लायकीचो आसा अशें म्हाका दिसता। 10 दिवसां नंतर अनेक गोष्टी हॅव कम टू द सरफेस आनी नवीन गोष्टी फुडल्या 10 दिसांन अनेक गोष्टी येतल्यो। त्याची ग्रॅव्हिटी फटींगपणा ही इतली आसा की तो स्क्रॅपच जावंक जाय। गोंया कडेन संबंधीत 10 प्रस्न भाजपान सोनिया गांधीक फॅक्स केल्यात। तातूंत बेकायदेशीर मायनिंग, प्रादेशीक आराखडो, IT हॅबिटॅट, सेज प्रकरण, फामिलींचे राजकारण, काळो पयसो, म्हारगाय, माध्यम बदल आनी हेर 2-3 विशय आसात। शेनवारा पणजेच्या जाहीर सभेत सोनिया गांधीन ह्या प्रस्नांचेर जापो दिवच्यो अशें आव्हान भाजपान दिलां। सरकार हांगासरलो पक्ष ह्यो गोष्टी कदाचित सोनिया गांधी पासून लपयत
म्हणून आमी काही गोष्टी सोनियाजीच्या निदर्शनाक हाडूं इच्छितात. त्यो जेन्ना हांगा 50,000 गोमंतकीयांक संबोधीत करतले, पूण गेल्या 7 वर्षांत काँग्रेस शासनान जी पिळवणूक आनी छळवणूक गोमंतकीयांची केल्ली आसा, गोमंतकाचो रास, गोमंतकाच्या अस्तित्वाकच बाधा हाडणाऱ्यो प्रश्न आनी समस्या जेणे निर्माण केल्ले आसात, ताच्या संदर्भातले खुलासो ताणें करचो अशी आमची आग्रहाची मागणी आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शेलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच सोनिया गांधीक गोंयान काळे बावटे दाखयतलो. मंचान बिरेस्तारा मिडिया समकार ह्या निर्णयाची घोशणा केली. मुळाव्या शाळांनी माध्यम बदलपाचो निर्णय घेवन सोनिया गांधीन गोंयाकडलें आपलें नातें तोडलां. अशा वेळार तिका गोंयान पांय दवरपाचोच अधिकार ना अशें मंच म्हणटा. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची बसका बेरेस्तारा पणजे जाली. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गोंयची अस्मिताय वाट लावंक पळयता असोय आरोप मंचान केला. सोनिया गांधी आतां गोंयांत येता, तिचें स्वागत करपाची आमकां इल्लीय भावना ना. ऑन द कॉन्ट्ररी, तिणें गोंयांत आतां येवचें न्हय, कारण गोंयकारांच्यान तिचें नातें तुटलें अशें आमकां दिसता. जर ती गोंयकारांची आयडेंटिटीची वाट लावंक सोदता, जर ती गोंयच्या शिक्षणाची आनी विद्यार्थ्यांची वाट लावंक सोदता, जर ती पुर्तुगेजांनी जें डिव्हिजन करपाचें धोरण चलयिल्लें तेंच फुडें व्हरूंक सोदता, जाल्यार सोनिया गांधीच्यानी आमचें कांय नातें ना. आनी हें तिका दाखोवपा खातीर आमी काळे पावटे घेवन तिका प्रोटेस्ट करतले. कांय दिसा फाटीं मडगांव रवींद्र भवनात जाल्ले एके कार्यावळींत उलयतना केंद्रीय मनीसबळ उदरगत मंत्री कपिल सिब्बलान माध्यम बदलाचेर वक्तव्य केल्लें. माध्यम बदलाचें परिपत्रक बेगीन चालीक लाय म्हूण आपूण मुख्यमंत्र्यांक सांगतलो अशें ताणें म्हणिल्लें. ताणें गोंयकार आनी उच्च न्यायालयाचो अवमान केला अशें मंच म्हणटा. Announcing grants to English medium schools and not going with that will please no one. There is too much of dilly-dallying. I will speak to the Chief Minister. You need to implement it. आमचो ह्या तिनी वक्तव्याक आक्षेप आसा. कपिल सिब्बल यांच्या कडेन, केंद्रीय मंत्र्यांच्या कडेन आमी एपॉलॉजी म्हणजे सभा याचना कोर्टाची आनी गोंयच्या लोकांची मागणी करतात आनी हे ताणी ताबडतोब करचे अशेंय बी आमचे मागणे आसा. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जानेवारींत काँग्रेस सरकार आड गोंयभर मतदार जागृती अभियान चलोवपाचो आसा. ते भायर मंच भारतीय भाषा शिक्षक परिशद आनी पालक परिशद घेवपाचो आसा. कलाअकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तींत भाशा मोगिनी वांटेकार जावचे न्ही असो उलोय मंचान मारला. येता ते वेंचणुकेंत भाजपाक तेंको दिवपाची शक्यताय मंचान उलोवन दाखयल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.